यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक नमस्कार. प्रति दिसू तुम्ही एक नवे कार्यक्रम यूथ ऑफ GSB येवो म्हणून मनांतू लेखता आसताची आम्ही तशीची विंगड विंगड देवस्थानाचे कार्यक्रम अशा पुरो तशीची विंगड विंगड कार्यक्रम तुमकां मुखारी हाडचे प्रयत्न करता आसताचे. आयचे हे टेलिकास्ट अंतू तुम्ही कोडयालचे कुडतेरी महामाई देवस्थानाचे ब्रह्मरथोत्सवाचे विज्युअल्स पळोवचे आसाची. हांगाचे रथारोहण कार्यक्रम 5:30 म्हणटना आजी जाल्लो आसा. हाजे संपूर्ण चित्रीकरण आमी केल्लें आसा. कुडतेरी महामाई देवस्थान हांगाचे तेरू म्हळ्यार ध्वजारोहण जाल्लें पयरी 14 तारीखेक. आजी ब्रह्मरथोत्सव हाजे रथारोहणाचे कार्यक्रम कशे कशे जाल्ले हेच आमी विज्युअल्स आतां पळोवया. सर्वशक्ति महामाया दिव्यज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माता प्रणमामिर्मुहुर्मुहु. हे देवालय सुमार 1510 म्हळ्यार पोर्चुगीसाले दब्बाळिके टायमारी आमी गोवा दुखून आमगेल समाजाचे एक 37 जन आमगेल समाजाचे मागीर ಸ್ವಲ್ಪ कुटुंबी जनांग मागीर तशींच डोंगेरकेरीचे वैश्य समाजाचे आनी पुरो ओट्ट मेळून या महामायल विग्रह अशी पादुक आणि शिवलिंग घेऊन गोवा दुखून समुद्र रुटारी हांगा येयलेची जाल्यार येतान कशें म्हळ्यार प्रत्येक कडेन अंकोला मंगळूर तशींच मुखारी कोच्ची ताईं आमगेलो लोक चमकलो तेन्ना म्हळ्यार रोड जर्नी नाशिल्ली देखून सी रुटारीच येवचें कळ्ळां. तशी येवन अंकोलांत एक मामाय देवस्थान तशी हांगा येताना हांगा एक पोरणी देवालय आशिल्लें वेंकटरमणालेंची तशी हाका फुडें कशें म्हळ्यार हळे तिरुमला देवस्थान म्हणून म्हणटा आशिल्लें म्हणून ते एक बुकार आसा. आनी हे सादारण एक सारस्वत हांगेले विएन कुडवान बरयलें बुकार हें कशें म्हणून म्हळ्यार हें आमगेल्या समाजाच्यानच येवन स्थापन करून प्रतिश्ठ केलें. हांगा मागीर मामायक प्रतिश्ठ केलें. हें सुमार सादारण एक 580 वर्सां जालें. ताजे 500 वर्सां कार्यक्रम एक 10 वर्सां फुडें सुदीन तीर्थ स्वाम्याल आसतना जाल्लेलो आसा. हांगा रथोत्सव फाल्गुण शुद्ध पाडव्यार स्टार्ट जावन फाल्गुण शुद्ध पंचमीक रथोत्सव तशी श्रश्टीरी अवब्रतोत्सव जाता. मस्त म्हळ्यार देवालय केन्ना लागून प्रारंभ जाला म्हणून आमगेल्या देवस्थानांत करेक्ट कसलें गोतना ताजें म्हळ्यार तेन्ना रेकॉर्ड आसा की ना म्हणून गोतना. जाल्यार कशें जाल्यार एक 200-300 वर्सां फुडें दुखून हांगा चलता आसा. तशींच हांगा देवालयांत नवरात्री शिवरात्री तशी रथोत्सव ह्या तिनी कार्यक्रम विजृंभणेर चलता. रथोत्सव कशें म्हळ्यार देवील देवस्थान जाल्यार हांगा कशें म्हळ्यार विष्णू रथोत्सवची विष्णुका आगांव तशी हांगा 5 दीस ध्वजारोहणकी तशीच मध्यान बली संतर्पणा संराधना सांजे बंडी उत्सव तशी रात्री वसंत उत्सव जाता वसंतोत्सव जाता. वसंत पूज जावन जातरी 4 दीस तशी जाता. कालची दिसाक मृगबेटे उत्सव डोंगेरकेरी तशी मृगबेट जावन तशींच येवन वापस सांत तेरा रथोत्सव आसा. सांत रथोत्सव तांडून जाल्यार आज सकाळीं देवान भायर येवन मंटपार गंगाभिषेकू कनकाभिषेकू ब्रह्मकलशाभिषेकू तशीच पंचामृताभिषेकू हे पुरा जावन जातरी यज्ञ वचून मागीर सांजात रथारोहण
सुमार 5:30-6 घंटे पर्यंत रथारोहण झालं. त्यानंतर आता समाराधन चलतं असं समाराधन ज्यात तरी वापास ब्रह्मरथोत्सव तांचे कारशिटान क्रम असं ते तांडून ज्या तरी माझ्या देवस्थानात तूं नित्याचे उत्सव हें पुरो जावन वसंत पूज जाता आज रात्री. फाल्याक तशींच अवब्रतोत्सव सकाळीं चूर्णोत्सव जावन वसंतार देव येवन अवब्रतोत्सव जाता. हांगा देवस्थाना येद्राक एक तळ आसत ताका मस्त इतिहासूय आसा. त्या म्हळ्यार गोंयच्यानच एक आंगवण सांगून बांदून दिलें म्हणून त्या तळ्यान तूं अवब्रतोत्सव अवब्रत स्नान पुरो जावन जे तरी मागीर देवस्थानांत बागेल दवरचे कार्यक्रम की रात्री एक संगीत म्हळ्यार भक्तिगीते संगीत एक कार्यक्रम आसा. ताजे नंतर समाराधन जावन फायचे कार्यक्रम संपन्न जाता. ह्या 6 दिसा कार्यक्रमांत सुमार मेगेर अंदाजे एक 25,000 जन जेवता संतर्पण करता जी. तशींच ह्या देवस्थानाक कुळावी आसा जी कुळावी जो भक्तजन आनी पुराजन हांगा नमून येताले आसा जी तांकां ह्या कार्यक्रमांत भाग घेतिल्ल्यांक पुराजनाक तशींच सेवे रुपार जेवो खंयचे अंतू कोण भाग घेतला प्रत्यक्ष जेवो परोक्ष तांकां पुरा बरेपण जेवो तांच्यांनी करचे उद्योगांत किर्ती यशस्वी घेवन लायक जेवो म्हणून आमी हांगा रथारूढ जाल्ल्या देवालयाक प्रार्थना करून तुमकां आशिर्वाद करता.
माता येतो का ना मागच्या देव आरती झालेलं आसा हाजे नंतर आता गड चुकायची गड चुकंजल मागीर 10 जणां प्रसाद त्यानंतर नमस्ते सो महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते 5 वर्षाचे इतिहास आसूचे मंगळूರು महामाया देवस्थान प्राकादकून मस्त भजक हांगा नमगून येयला आसा गड सारस्वती समाजाचे देवी देवस्थान प्रधान देवी देवस्थान पळोवन घेता आमगे देवस्थान 5 दिसा कार्यक्रम आसता पयली रविवार दाखून स्टार्ट जावन आज ब्रह्मरथ असो
पाय अवभृतोत्सव केन्नाय असंख्य संख्यारी चड जावन आमगेल्या देवस्थानांतू महिला भक्तजन चड श्रद्धेन भक्तीन सदैकाल देवस्थाना येवन भजन की आराधन की कोरनु सेव कोरन येयले असंख्यात महिला आसात आमगेल्या समाजाचे गौरवित जावन आशिल्ले श्रेष्ठ जावन आशिल्ले महामाई देवस्थान सर्व भजकान येवन आमगेले सदैकाल जेवचे आशिल्ले उत्सवाक भागी जावन सर्व जणांनी देवील कृपे प्राप्त जावका आनी मत्स्य सकड अभिवृद्धी कार्य चिंतन आसा समाजाचे सर्व गण्य व्यक्ती समाजाचे प्रतिजन तन मन धन सर्व रितीरी अनुग्रह त्यांनी येवन देवस्थाना येवन आता आमगेले जीर्णोद्धाराचे कार्यक्रमाचे एक रूपरेख देता आसा प्रति एकल्यान समाजाच्यान येवका आनी तांगेले एक अभिप्राय दिवका आनी कशें म्हळ्यार देवस्थान प्राचीन देवस्थान आनी काही जीर्णोद्धार जायनी जीर्णोद्धार करता आसतना सर्व प्रयत्न आडळीत मंडळी करता आसा देवस्थाना मागशी अग्रसाळे बिल्डिंग जाल्लें आसा आनी सानमठाक एक व्हडके हॉले जाल्लो आसा अति शीघ्र जावन आमी त्या समाजाक समर्पण करता जी जशी सर्व सहकार समाज बांधवान दिवन देवीले अनुग्रह पात्र जावका म्हणून सांगून आडळीत मंडळ परवाक जावन हांव मॅनेजिंग ट्रस्टी गोविंद पै प्रति एकल्याक रिक्वेस्ट करता आसा अनुग्रह नमस्कार कुडतेरी श्री महामाया देवस्थान सुमार एक 85 वर्ष इतिहास अशी एक देवस्थान आमगेल्या मंगळूर शहराच्या थंय दोन्ही विशेष कसं म्हळ्यार एक नवरात्री उत्सव एक रथोत्सव दोन्ही भारी वैभवार चलता असलें एक देवळ सुमार एक वर्ष देखून कुलदेवस्थान म्हळ्यार एक आजेरी जनपुरा कुळावी जावो भजक जावो थंय येवन सेव करताची भारी एक कारणीक आशिल्ली देवील देवस्थान उत्सव जेवचे हांगा वेंकटरमणाक उत्सव मुर्ती वेंकटरमणू तशी आज रथोत्सव वेंकटरमणा जेवचे आसा आमगेल्या वेंकटरमण देवस्थानाचे वीर व्यंकटेश देवाल कशी वैभवार जाता की तेच प्रकार त्या जावन भरती एक म्हयन्यान पाल्गुण शुद्ध पाडव्या सूर जावन पंचमी दिवस होडतेरू भारी एक वैभवार जाता हांगा संराधन तशीची 5 दीस संराधन चलचे आसा अवभृत उत्सव जावचे आसा तशी हांगा एक विशेषत कसं म्हळ्यार ते कुलदेवीले दाखून आराधन ते मस्त जाता नवरात्रीन तुय हांगा मंगळुरा भितरी सादारण मठाक कोण सकट आसची हांगा येवन ते सुवासिनी पूजा की तशीची मस्त विशेष विंगड सेव जेवचे अलंकार पूजा चंडिका हवन जेवचे आसा तांतू भारी विशेष जेवण जाता वैभवार जाता हांगा तेच टायमार वेंकटरमण देवस्थानांत कशी शारदा महोत्सव जाता की तशीच हांगा तितले वैभवार ह्या देवील देवस्थानांत जाता ह्या रथोत्सवांतू मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानांतू कशी सकड चलता संराधने तेची रितीरी हांगाय चलता एक दोन्ही देवस्थानांत हांगा कशी म्हळ्यार सन्न प्रायाची चेडवान सुरवेक हांगा येवन एक सेव करचे तांकां वाडूक हें पुरो एक कसं म्हणटाचे हांगा देखून प्रारंभ जेवचे आमगेले सनपणेरी तशीच आमी हांगा देखून प्रारंभ केलेले आज विशेष वैभवारी कशी म्हळ्यार व्हॉलिंटियर्स तशीची येतल संराधने तशीची होडतेर दिवसान 10-12 जण हांगा जेवताची संराधनेंतू देवाल प्रसाद स्वीकार करताची मृगबेटे उत्सव भारी वैभवार जाता देवाल एदराक एक तळे आसा तळ्यांतूय त्या मृगबेटे उत्सवाचे एक कार्यक्रमूय जाता तशीची पुरा कार्यक्रमूय देवाल अनुग्रहारी आनी हांगा भागवयसिल्ले चक्कडे एक उत्साहारकी जावन चंदार हें जात्तर आसा आनी मुखारी देवान हे उत्सव आनीक वैभव वाडोवका आनीक चड जणांनी येवन भागवयसून तांकां त्या देवाले अनुग्रह मेळका म्हणून हांव सकळाले तर्फेन देवाल्याकी मागून घेता आयचे ह्या एपिसोडान तुम्ही कुडतेरी महामाई देवस्थानाचे ब्रह्मरथोत्सव रथारोहणाचे कंप्लीट विज्युअल्स आनी थंयचे मस्त विशय तुमकां ह्या एपिसोडा मुखांतर कळ्ळा म्हणून आमी लेखताच तुमी कशें करीत म्हळ्यार हे व्हिडिओ पळोवन तुमकां इश्ट जावन आसल्यार मस्त आमगे समाज बांधवांक पेटोवचें काम करायची कशी म्हळ्यार शेअर करचे मुखांतर
हें व्हिडिओ इश्ट जाला हें एपिसोड तुमकां खूश जाला म्हण आमी लेखून हें एपिसोड हांगा एंड करता आसाची पळयलेल्या खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू